नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार. विषय आसा तो भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारकीची गोंयांतली 25 वर्सां. पयलो आमदार म्हळ्यार पयले 4 आमदार निवडून आयल्यार ह्या सप्तकाक 25 वर्सां पुराय जातात. ह्या 25 वर्सांतले म्हत्वाचे टप्पे कितें आनी सुरवात खंय जाल्ली आनी आज खंय आसात ह्या विशयाची आमी भासाभास करतात. 3 मानेस्त म्हजे बरोबर. पयले आसात गोंयाचे नामनेचे आदवोगाद आनी राजकीय विश्लेशक क्लियोफास बाबकुतीन. स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर ह्या वाटचालीचे साक्षीदार भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी आदले मंत्री आनी आदले सभापती राजेंद्र वाल्लेकर. स्वागत तुमचें. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर ज्येष्ठ पत्रकार गोवन वार्ताचे संपादक संजय बाब ढवळीकर. स्वागत. हांव संजय बाब तुमचे कडच्यान सुरवात करता. तुमी ह्या 25 वर्साच्या वाटचालीचे साक्षीदार, तटस्थ भुमिकेंतल्यान कसो ओपनिंग रिमार्क्स म्हणून आमी एक म्हत्वाची टप्प्या कडेन मागीर या, बट ह्या 25 वर्सांचो उहापोह करतना कशें करतात? हय, 1994 जी विधानसभेची वेंचणूक जाल्ली त्या वेंचणुकेक भाजपाचे 4 आमदार पयली फावट निवडून आयले आनी भाजपान असेंब्ली भितर विधानसभे भितर प्रवेश केलो. ही सुरवात जरी 94 जाल्ली आनी 25 वर्सां आमी आतां डिबेट करता ताचेर, तरी म्हाका दिसता की त्या पयलींची म्हणजे आर्लेकर बाब चड बऱ्या तरेन सांगूंक शकतले ते की त्या पयलींचे 2-3 वेंचणुको पयलीं म्हणजे जवळ जवळ 15 वर्सां पयलीं म्हाका दिसता भाजपान तळागाळान सुरवात जी केली की ताची फळां 94च्या निवडणुकी भितर आमकां पयलीं दिसली आनी ते 4 आमदार निवडून आयले. अर्थात ताच्या फुडें मागीर खंयच्याय पक्षान बोध घेवचो अशे तरेन त्या पक्षाची फुडें 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 वाटचाल जाली. 4चे 10 जाले, 10चे मागीर म्हाका दिसता 16-17 जाले, सत्ता आयली. 2000 सालांत मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री जाले. त्याच्या नंतर अर्थात सरकार पडले आणि एक सेटबॅक बसलो. ते सकयल गेले, 14चेर गेले. बरोबर. आणि 14च्यान मागीर परत जी झेप घेतली ती सारकी म्हणजे इतिहास घडोवपी 21चेर पावले. आणि ताच्या नंतर जे कितें जालां न्हय ते फुडें उलोवया, कारण ताचो इतिहास फुडें वेगळो जाता. तुम्ही सारखे म्हाका दिसता हांवें 4 टप्पे काडिल्ले म्हत्वाचे वाटचालींतले. तुम्ही 3 मेन्शन केल्यात आनी 4थ्याचेर येवन सस्पेन्स दवरला. विल गो टू दॅट 4th लेटर. क्लियोफास बाब, बिफोर आय गो टू राजेंद्र बाब, कशी पळयतात ह्या 25 वर्सां कडेन? Yeah, see, I find that in the past 25 years, the party did not matter. The party was withering away. It was more of a personality-based politics. Somehow, BJP was seen as a party with a difference. But I feel in Goa, it became more of a personality-based party. Like today, also at a central level, it is a personality-based party. The party comes backward and the person comes in front. Same thing happened because of the persona of Manohar Parrikar. Somehow he came in front. One. Number two, I felt that I thought when BJP was coming here, it was seen as a party with a difference. That they came with a very high moral ground. But I feel finally they perverted Goan politics. You start with how they brought down the Congress government, brought in Sardin as chief minister, brought down Sardin. Then you realize how they are forming the government now. They had 13 MLAs with them, how they managed a majority overnight. Forget that. The way they took Sopte, Shirodkar, thereafter another 10, according to me, this is perversion of our political system. ही 25 वर्सां त्या 3 पॉयंटां उपरांत क्लियोफास बाबान ती गाडी मातशी फुडी व्हेल्या. तुम्ही खंयच्यान सुरवात करतात? ज्या पक्षान इतलें काम केलें सुरवाती पासूनच, तर त्या पक्षाक अनुल्लेखान मारप अशें एक हांगासर सगळ्यात तो प्रेस आसत, मागीर हांगासरले जाणकार आसत, हांगासरले इंटेलॅक्च्युअल्स आसत, ह्या सगळ्यांनी BJP मरे ती कितें ते कितली मतां पडटली आमकां खबर आसा. कारण आमी पयलेच फावटी निवडणूक लडयली त्या वेळेस सबंद गोंयभर मेळून आमकां 2,000 मतां मेळिल्ली. आमी 10 सीट लडयले, 8-10 सीट्स. पण त्या सगळीच कडेन मेळून आमकां 2,000 मतां इतले मतां तांकां मेळटाली. तांचो कितें हांगासर हें आसतलें, रोल कितें आसतलो अशा पद्दतीची भावना हांगासरलो प्रेस आसत. त्या वेळेचो जर प्रेस काडून पळय, प्रिंट मटेरियल, प्रिंट मिडिया, जाल्यार लक्षांत येतलें की आमची बातमी सुद्दां येवपाक कुस्तार. आमी कशे तरी वचून थंय दिताले. अशा सगळ्या परिस्थितींतल्यान आज आमी हांगासर जाच्या बद्दल डिस्कशन करप, जाची दखल घेवची पडटा. केवळ मिडियाक न्ही, हांगासरल्या सगळ्या लोकांक हो आमचो प्रवास आसा
हाजें फूल क्रेडीट आसा तें आमच्या सगळ्या ल्हान मोठ्या कार्यकर्त्यांक आसा. एक आता सरांनी सारकी गाडी आता परत मातशी बीजेपी वटेच्यान व्हेली. सो फ्रॉम दॅट पर्स्पेक्टीव आतां उलयतना 4 टप्पे जे म्हाका दिसतात तातूंतले तुमी 3 मेंटेन केले. एक पयले म्हळ्यार एक निवडून येवप हो एक टप्पो, पण हांव तो टप्पो असो धरना. आनी दॅट इज फर्स्ट सक्सेस. बट टप्पो जर म्हणत जाल्यार पयलीं सरकारा भितर भागीदार जावप जे सार्दिना बरोबर. मागीर दुसरो टप्पो हो मनोहर पर्रीकार स्वता मुख्यमंत्री जावन भाजपाच्या नेतृत्वा सकल सरकार करप. तिसरो भारतीय जनता पक्षाचे बहुमताचे सरकार सत्तेर येवप. आनी चवथें जी आज आमी उलयतात ती पोस्ट पर्रीकार परिस्थिती. हातूंतले पयलीं जे 2 टप्पे आसात तातूंत भितर 2 म्हत्वाची गजाल. एक सार्दिना बरोबरचे सरकार, ताजे उपरांत मोगो बरोबरचे संबंध, आनी मागीर ह्या 2 घटनांतल्यान मनोहर पर्रीकार आनी भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेर येवप. ह्या टप्प्या कडेन तुमी कशें पळयतात? सार्दीन, मोगो आनी पर्रीकाराचे मुख्यमंत्री म्हूण शपथविधी. हय, क्लिओफस बाबान उदळीक म्हणलें न्ही की मॅनिपुलेटींग ज्या तरेन केले की हय, म्हणजे तुमी कशे तरेन पळयता. म्हणजे BJP वॉज व्हेरी क्लियर म्हाका दिसता. BJP आनी ताणीच म्हटल्या प्रमाणे मनोहर पर्रीकर, कारण तेन्ना मनोहर पर्रीकर आनी BJP हाच्या भितर आनी काय न्हू की वॉट एवर तो जे ठरयतालो त्या प्रमाणे ते ठरताले आनी त्या प्रमाणे फुडें वताले ते की सो दॅट लिडर अँड द पार्टी वॉज व्हेरी क्लियर की कशें वचपाचें. मे बी लोकांक ते कळना, ते घडटा आनी जेन्ना फाटाफूट जाता किंवा निवडून येता सरकार घडटा तेन्ना लोकांक ते दिसता. तेन्ना तांची पक्ष आनी नेतृत्व आपल्या वाटचाली विशीं क्लियर आशिल्लें. व्हेरी क्लियर आशिल्लें. कारण तूं प्रमोद म्हटलें की सार्दिनाक सपोर्ट दिलो किंवा सार्दिना बरोबर सरकारान येयलो. हांव त्याय फाटी वता मातसो की जेन्ना म्हाका दिसता लुइझिनाचें सरकार पडलें 98 आनी त्यानंतर जे सरकार आयले की विल्फ्रेड डिसुजा मुख्यमंत्री जालो किंवा मागीर दयानंद नार्वेकर मुख्यमंत्री, हेच उपमुख्यमंत्री भितर आशिल्लो. ह्याय सरकाराक BJPन तेंको दिल्लोच. सो ती एक काँग्रेस पयली फुटची आनी खिळखिळी जावची, कारण ती खिळखिळी जाल्या शिवाय बरी एंट्री मेळची ना. आनी सायमल्टेनियसली त्याच बरोबर मोगो सोंपचो, कारण मोगो सोंपल्या शिवाय वोटर बेस क्रिएट जायना आनी काँग्रेस सोंपल्या शिवाय लिडर तांचें सोंपना. अशे तरेन जी एक प्लॅन आशिल्लो तो बऱ्यापैकी तांणी हे करून 2000चो टप्पो तांणी गाठलो. तुमी म्हणटात की हाजे फाटल्यान रणनीती आशिल्ली आनी टॅक्टफुलनेसय आशिल्लो. हय, ऑफकोर्स स्ट्रॅटजी आशिल्ली आनी टॅक्टफुलनेस आनी एक पार्टी म्हणून म्हाका भितर कांय रॉंग दिसना, कारण तांणी तांचो मार्ग आखिल्लो आनी त्या प्रमाणे तांणी ते सगळें हें केलें. आतां आमी मिडियांतल्यान जेन्ना एनालिसीस करतले तेन्ना वॉट इज मॉरल एन एथिकल अनएथिकल हें सगळें आमी बरयलां, बरोवनूय जालां. त्या पक्षान तांणी एक मार्ग ठरयलो आनी तो गाठलो तांणी, तांचे उद्दिश्ट तांणी गाठले थंय. राजेंद्र बाब, तुमी तकली कितें हालयता? सत्तेर ना, हांव तकली इतल्याच खातीर हालयतालो की दळ म्हटलें की हांगासर भितर मॅन्युअरिंग जें जालें, मॅनिपुलेशन्स जातालीं आनी सगळें ताजो सगळो ठपको मनोहर पर्रीकाराचेर दिवप, अशा पद्दतीचें लिडरशिपाचेर दिवप अशें आमच्या पार्टीन केन्नाच जायना. आमच्या पार्टीन एक फेस आसता आनी तो फेस जो आसा तो फेस सगळ्यांच्या वतीन कितें तें आपलें म्हणणें मांडटा. पण ताज्या आदीं फाटल्यान आमी बसून बॅकड्रॉपाचेर बसून आमी सगळ्यो गोश्टी थारायल्ल्यो असतात, ताजी चर्चा केल्ली आसता, ताजे प्रोस कॉन्स हाजें डिस्कशन केल्लें आसता. आनी मागीर कोण त्या वेळार आमकां दिसतालें आनी आमकां दिसतालें आतां मेरेन सुद्दां की मनोहर पर्रीकर हो आमचो फेस आसा म्हणून. आनी ताज्या तोंडांतल्यान आमी सगळ्यो गोश्टी सांगताले, बऱ्यो वायट सगळें कितें तें ताका भोगचें पडटालें. हें सगळ्याच पार्टीनी आसता. तांणी उल्लेख केलो आज नॅशनल लेवलचेर नरेंद्र मोदी म्हणून, म्हणजे मनशाची पार्टी बी अशें म्हणून. काँग्रेसीन कितें आशिल्लें, खंयच्याय पक्षान कितें आसा आयज ते तांच्या नांवाचेरच सगळ्यो पार्टी चलयतात. आमी त्या हांच्या नांवाचेर पार्टी चलोवंक ना. पूण पॉलिटिकली जेन्ना आमी लोकांक मुखार येतात तेन्ना एक फेस दिवचो पडटा. हाज्या खातीर आमकां मतदान करात. हो मनीस तुमकां सगळें बरें गव्हर्नन्स दितलो आनी म्हणून ताज्या खातीर एक फेस फुडें हाडचोच पडटा. एक प्रश्न जो आसा ना, आय जस्ट वॉन्ट टू टेक वन थिंग जो संजय बाबान सांगलो मुद्दो की जो मेरेन काँग्रेस खिळखिळी जायना तो मेरेन एक ऑल्टरनेट नेतृत्वाक उभारी दिवपाक मेळना, आनी जो मेरेन मोगो खिळखिळी जायना तो मेरेन स्वताचो वोटर बेस तयार करपाक जायना. हे धोरणात्मक दृश्टींतल्यान तयार केल्ली वाटचाल काय कितें? एब्सोल्युटली करेक्ट आसा. हांव तें खरें अशें म्हणटा. तातूंत कांयच म्हाका दुख्ख जायना आनी म्हाका वायटपणूय दिसना. पॉलिटिकल इट इज पॉलिटिकल ताणें म्हटलें की इट इज पॉलिटिकल प्रुडन्स. संजयान जशें सांगलें की तो पॉलिटिकल प्रुडन्स जो आशिल्लो ते वी वर्कड ओवर दॅट.
आनी ताका कितें करपाक जाय आमकां पॉलिटिकल पार्टी म्हणून फुडें येवपाक जाय अस्तित्व पॉलिटिकल उबारपाक पार्टी जाय. पॉलिटिकल पार्टी आमी भितर मैदानान उतरले आनी आमकां सरकार करपाचें ना अशें इतलें संन्यासी न्ही नाल्यार राजकीय पक्ष जावप कित्याक करपाक जाय मागीर बाकीचे खूब कामां करपाक The जाय difference is not that. The difference is power at any cost. See, this has become the ruling mantra of the present government at least. See, I can understand what Mr. Alekar is saying if they were short of people. See, look at the present position. See, look at the way they took Shirodkar now. They took Sopte. They took the present 10. Now, look at the way the government, the opposition has been manipulated. The other side has been manipulated. I am saying this has been because, not because of anything, but because power has to be at any cost. So this has been the ruling mantra of the BJP, आमी at least in आयच्या Goa. At any cost. हाचेर जर उलोवपाचें आसा जाल्यार इट इज अ डिफरंट स्टोरी हांव सांगता कितें की आयच्या हाजेर उलोवपाक जाल्यार आयज काँग्रेसीक तांकां गट्सच नाशिल्ले दे कुड हॅव गॉन टू द गव्हर्नर अँड स्टेक देअर क्लेम वी आर फॉर्मिंग द गव्हर्नमेंट ते तांकां गट्स नाशिल्ले I'm not going on that. I am not on that issue. पण Please. माझें I am कितें not म्हणणें on that आसा issue. की आमी जेन्ना हांगासर पार्टीचें काम करपाक लागले तेन्ना आमकां खबर आशिल्लें की आमकां आज सत्ता मेळची ना फुडल्या 5 वर्सांनी मेळची ना पण फुडल्या 10 वर्सांनी मात्र आमी सत्तेर येतले ताज्या खातीर आयच्यान आमकां कितें काम करपाक जाय? करपाचें कितें करपाक जाय पळय ऑर्गनायझेशन म्हणून कितें करपाक जाय आनी पॉलिटिकली भायर जे रस्त्यार येवन कितें करपाक जाय हाजें आमकां खबर आशिल्लें आमी हाज्या वेळार रिमेंबर This part is fully right. Yeah. Because सांगता. at least as an organization they exist. But on the other side, organization does not exist. हांगासरल्या प्रत्येक इशूचेर आमी हांगासर आंदोलन केलें लोकांक दिसपाक लागलें की अरे दिस इज द पार्टी हू टेक्स आवर इशू आणि म्हणून आमी रस्त्यार आयले कोकण रेल्वेचो आसत आनी खंयचो आसत हे सगळे इशू आमी घेवन रस्त्याचेर आयले मार खाल्लो तुरुंगान गेले कित्या खातीर गेले लोकांचे इशू आमकां फुडें आमचें सरकार हाडपाचें आसा म्हणून गेले आनी हें सरकार हाडटा आसतना समजा कांय वेळार अशी एखादी गोश्ट घडटा की ह्या मार्गान वता आसतना तुमकां तें सरकार मेळना मातशें अशें डेविएशन करचें पडटा वी डीड दॅट अँड वी केम टू पावर आणि गोंयच्या लोकांक आमी त्या वेळार तुम्ही सार्दिनाचो उल्लेख केलो तुम्ही सार्दीन सरकार किंवा ताजे बी म्हणून आमी ताची चर्चा केल्ली कितें म्हणून आमकां लोकांच्या मुखार हाडपाचें आशिल्लें की बीजेपी कॅन फॉर्म द गव्हर्मेंट बीजेपी कॅन फॉर्म द गव्हर्मेंट बीजेपीचो रोल हो फक्त त्या पयलींच्या पिक्चरांनी एके हंगलाचो आसतालो तसो रोल न्ही तो बीजेपी हो ते मेन रोलार येवंक शकता अशा पद्दतीचो एक मेसेज लोकांक दिवपाचो आशिल्लो You are a serious stakeholders in power. एक्झॅक्टली अँड वी सक्सिडेड इन दॅट दिस इज द येस म्हाका ते एक मुद्दो फक्त हाचेर उलोवपाक जाय की पयलीं संन्यस्त पॉलिटिक्स म्हटलें न्हय भाजपाचे जनसंघाच्या काळाचे म्हाका दिसता जें राजकारण आसतालें न्हय ती मोर ऑफ समाजकारण आनी लेस ऑफ राजकारण आनी भितर सत्ता ना मेळ्ळ्यार चलता आमी लोकांक प्रतिनिधित्व दिवपाक इलेक्शन जिखप जायना म्हणटा तुम्ही. इलेक्शन जिखप इलेक्शन जिखप जायना. सत्तेन येवप आनी सत्तेन आयल्या शिवाय कांयच करपाक मेळना No, the लक्षांत problem of BJP has been. Coutinho, I will just put it in one sentence. हय. ते जनसंघापासून ताणी उल्लेख केलो म्हणून वी ट्रान्सफॉर्मड अवर सेल्फ फ्रॉम कॅडर बेस्ड पार्टी टू मास बेस्ड पार्टी दॅट वॉज द जर्नी. एक्झॅक्टली ओके एक जो प्रश्न म्हाका विचारपा वा हातूंतल्यानच की मनोहर पर्रीकार सत्तेर आयले मागीर सत्ता गेली सत्ता येवप आनी सत्ता वचप हातूंत भितर खुबशी रामायणां घडली Correct, correct. ती मागीर तुमी म्हणटा तशें एंटी डिफेक्शनाच्या बाबतींत म्हाका दिसता अमेंडमेंट जातकीर पयलो आमदार रिजायन जावपी इजदोर फर्नांडीस Correct. आणि मागीर परत बीजेपीक वचून परत रिजायन जावपी इजदोर फर्नांडीस सो एंटी डिफेक्शनाच्या बाबतींतय बी गजाली घडल्यो विधानसभे भितर स्पिकराच्या अधिकाराच्या बाबतींत गजाली घडल्यो Contingency fund of India Right. was also used. See, Yeah. we have shown everything to that, एव्हरीथिंग सो ताजे उपरांत मागीर काँग्रेसीची परत 7 वर्सांची सत्ता आणि मागीर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी घेवन सत्तेर येवप हो जो सेकंड पार्ट आसा बिफोर कमिंग टू द लास्ट पार्ट ह्या सेकंड पार्टा कडेन तुमी पळयतात की बीइंग थ्रोन आउट ऑफ पॉवर विथ arbitrariness on both sides. BJP's arbitrariness to save the power and Congress's arbitrariness to use governor's office to throw BJP out of power. हे दोन्ही पळयल्ली गोंयान त्या वर्सा दोन्ही गजाली पळयल्यो सो त्या जर्नींतल्यान मागीर काँग्रेसीची 7 वर्सां आणि मागीर बहुमतान सत्तेर येवप ह्या जर्नीचेर तुमी कशी एनालायज करता? See, so many times I have written on this aspect also. When Congress was in power,
Manohar Parrikar was a shining star. See, actually people looked up to him as the next chief minister because his performance as a leader of opposition was stellar, Yeah. absolutely good. There is no doubt about it. And according to me, if they got majority at that time, it was singularly he was responsible because he was very clearly a very strong opposition leader, a good opposition leader, and people looked at him as the next chief minister. No You are doubt about saying it. he deserved 21. Yes, I would say at that time he deserved He 21. deserved 21. Yes, Yeah. but I would say that after he came to power, he almost went back on everything he stood for. One. Number two, the number of agitations which Mr. Arlikar made reference to on almost every issue which he promised, he fought, he went back on. ओके एक गजाल म्हाका राजेंद्र बाब तुमकां विचारपाक आमी जनरली हे टप्पे आसतना एकदां बारीक गजाली विसरतात तातली एक बारीक गजाल म्हळ्यार 2007 ज्या टायमार तुमकां दिसलें की आफ्टर युअर परफॉर्मन्स ऑफ फर्स्ट टर्म दॅट यू आर सामकें पावर हाताक पावता अशी आनीक सडनली 17 वेल्यान संख्या 14चेर पावली तो जो काळ आशिल्लो त्या काळा कडेन पक्षान कशें पळयलें डिसिल्युजनमेंट आशिल्ली डिसअपॉयंटमेंट आशिल्ली आनी थंयच्यान ती पक्षाची बेज बिल्ड करून 21चेर पावप हाव वॉज दॅट पिरियड नाही तो खूप डिस्टर्बिंग पिरियड आशिल्लो आमकां कारण आमी खूप लागीं सत्ते कडेन पाविल्ले आनी ताज्या उपरांत परत मातशे फाटीं परत सेटबॅक वेन यू आर ऑलमोस्ट एक्सपेक्टिंग टू बी इन पावर एक्झॅक्टली नेक्स्ट इलेक्शनाक आमी येतलेच अशें आमकां दिसतालें आनी वी वर वर्किंग ओवर दॅट पण मागीर आमी आमची पद्दत आसा सगळी कडेन कितें भायर ताजी चर्चा जाता अशें न्ही आमी बसतात चिंतन करतात कितें जालें कित्या खातीर जालें कोणा खातीर जालें तातूंत कोणाचे पर्सनल फॅक्टर्स आशिल्ले काय कितें वी डीड एवरी एक्सरसायज आनी मागीर फुडें एक त्याच वेळार आमी ठरयलें की मनोहर पर्रीकर आमचो हो चेहरो आसा आनी मनोहर पर्रीकरच हो फुडलो ताज्या उपरांतचें आमी जें केलें एक मनोहर पर्रीकराक घेवन सबंद गोंयभर एक यात्रा काडली विजय संकल्प यात्रा आमी तयार केली सगळी कडेन मनोहराचें परत प्रोजेक्शन आमी केल्लें आसलें आनी आमकां खबर आशिल्लें की मनोहराक एवरीबडी इन गोवा लव्ज हिम मनोहराचें कारण ते अनुभव आमीय घेतिल्ले आनी म्हणटकच मनोहराचोच चेहरो आमकां फुडें हाडपाचो आशिल्लो बिकॉज ऑफ हीज आस्पेक्ट्स ताजी कॅपेसिटी कॅलिबर ताजें आशिल्लेंच आनी म्हणून आमी सगळें वर्कआवट केलें की 17 वेल्यान 14 कित्याक आयले 14 वेल्यान आमकां आतां फुडें कितें करपाक जाय आमी टार्गेट दवरिल्लें की आमकां 23 हे मेळपाकच जाय म्हणून आनी 23 आमदार आमचे येवपाक जाय म्हणून आनी आमकां 21 आमदार मेळ्ळे त्या वेळार दॅट वॉज रियली डिस्टर्बिंग पिरियड बट इट वॉज ऑल्सो हें सामकें आमी रिजिन्युवेट जाल्ले ताज्या उपरांत आतां सत्ता हें हाडपाकच जाय ज्या गोश्टी खातीर आमी फाटीं पडले ते सगळें फाटीं दवरुया आनी फुडें हाडुया अशें म्हणून कितलो कठीण काळ आशिल्लो भारतीय जनता पक्षा खातीर हो हय तेन्ना पळयल्लें खरें कारण भारतीय जनता पार्टी 2007 तांकां भितरल्यान कॉन्फिडन्स आशिल्लो की सरकार येतलें म्हणून आनी जेन्ना सरकार येवना आनी तांच्या दुख्खाचेर आनी एक सारकें मीठ भितर पडलें जेन्ना दिगंबर कामत मुख्यमंत्री जालो की जो 2 वर्सां पयलीं सोडून गेल्लो सरकार वडोवन गेल्लो तो मुख्यमंत्री जालो बाकी सगळे सायडीन परत 2009 काँग्रेसीची सरकार आयलें परत ते थंय सरकार आयले सो ही तो फेज पळयला हांवें की भाजपाचे नेते इन्क्लुडींग राजेंद्र आर्लेकर मनोहर पर्रीकर सगळे इतके डिजेक्टेड पूण ताणीच म्हटल्या भशेन की ते तातूंतच बसना की दीस इज द बेजीक डिफरन्स बिटवीन भाजपा आनी काँग्रेस ह्या म्हणटा की काँग्रेसींनी अशे डिफिट्स पळयल्या पूण हे डिफीट पळोवन काँग्रेस केन्नाच अशे तरेन एकदम सरसावून बसली चिंतन केलें कितें चुकलें आमचें कितें करुया फुडें कितें करुया फुडली इलेक्शन कशी लडोवया कोणाक प्रोजेक्ट करुया हे काँग्रेसी भितर जाता आसतना दिसना मे बी ते ऑन पेपर कितें तरी करता आसतले दिल्लीच्यान प्लॅनिंग येता आसतले बट देर दे डिफीट एवरी फेस because everybody wants to put their own face. It is not BJP's fault. It is correct. Of course it is. Of course. Every face they want to destroy the other. they want to destroy the other face. ऑर्गनायझेशनली सुद्दां आमी त्या काळान इतले म्हणजे मनोहर पर्रीकर फेस म्हणून दाखयता आसतना ऑर्गनायझेशन ताच्या फाटल्यान उबें करपाक जाय कार्यकर्त्यांक उबें करपाक जाय हें सगळें करता आसतना तेन्ना हांवें पार्टीचो अध्यक्ष आशिल्लो जी म्हाका मुद्दाम विचारचें दिसता की अख्ख्या देशभर त्या टायमार खंय तरी एक प्रखर हिंदुत्वाचो अजेंडा आसतना गोंया भितर एक सॉफ्ट हिंदुत्वाचो अजेंडा घेवन रिचींग आउट टू अदर कम्युनिटीज ट्रायंग टू बिल्ड ब्रिजीस विथ अदर कम्युनिटीज ही एक वेगळी वाटचाल करपाचें धैर्य तुमच्या पक्षान दाखयलेंच दिसना जनरली तुमच्या पक्षाच्या राष्ट्रीय प्रवाहाच्या विरुद्ध वचून हांव राष्ट्रीय प्रवाहान आमचें कशें कितें मत आशिल्लें हिंदुत्वाचें हार्ड हिंदुत्व का सॉफ्ट हिंदुत्व हाजेर चड उलयना पूण गोंयांतले हांगासरले बाकीचे जे अदर कम्युनिटी जी आसा
तांकां ते काँग्रेसीक इतले विटलले, तांकां ज्या वेळार आमी हिंदुत्वाचो मुद्दो केन्नाच हाडूंक ना. म्हज्या दृश्टीन आमी हिंदुत्वाचो मुद्दो हांगासरय हाडूंक ना आनी नॅशनल लेवलाचेरय हाडूंक ना. पीपल हॅव ब्रँडेड इट एज हिंदुत्व एवरीवेर. आणि हांगा सुद्दां आमी ज्या वेळार तांच्या लक्षान आयलें की अरे ऑल्टरनेटीव कितें आसा हांगासर. काँग्रेसीन ज्या पद्दतीचें राजकारण आनी हांगासर सत्ता दिल्ली लोकांक, ताका दुसरो ऑल्टरनेटीव कितें जाय आशिल्लो. मनोहर पर्रीकर, BJP हो ताका ऑल्टरनेटीव आशिल्लो. You won't agree with this that it was a very smart political strategy to reach out to other communities when your national agenda was quite the contrary. See, It was a conscious effort to do so. a conscious effort was made. I am not saying no. Yeah. But that victory, according to me, as I look at it, a big part of that victory of BJP, I give to the church. I give to the church because a view came about, defeat the corrupt. Was very clear. Even the church will defeat the corrupt, and this. But they could also infuse confidence in church that if you defeat the corrupt, then we are there as an alternative. According to me, yes. Yeah. That had happened, and had it not happened, this 21 would not have happened. And I am that victory of 21. I am attributing to the various churches, various priests which said defeat the corrupt, which was very clear to the people. Defeat the. Why did the church felt so? कित्याक म्हणून? तुम्ही म्हणता बेसिकली काँग्रेसीच्या ह्या राजकारणाक कंटाळूनच हे गजाल जालें. हय न्ही. No. नाही, तांकां कॉन्फिडन्स कोणा भितर दिसलो? BJPच्या भितर दिसलो न्ही. See, कित्याक म्हणून तो? the problem is they realized it immediately thereafter. Why would they change back? See, look at their position today, and look at the position. 2012 to 2017. Look at the position today and look at the position at that time. Yeah. Why would they change? Okay. So look at I'm coming to this point Yes. now. Now, एक जो पॉयंट येता सामको फेस आनी एक फेस जेन्ना म्हणटात आमी तेन्ना आमी ते पोस्ट पर्रीकार जेन्ना उलयतात तेन्ना ओवर इन्वेस्टमेंट इन फेस एंड ओवर इन्वेस्टमेंट टू द ट्यून दॅट पोस्ट मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री जेन्ना निवड करपाची प्रक्रिया आयली तेन्ना द क्रायटेरिया केम डावन टू केडरांतलो कोण तरी आसचो आनी केडरांतलो कोण तरी आसचो ह्या हाजेर जेन्ना पावले तेन्ना हार्डली एक फेस आशिल्लो. सो आर यू एट्रिब्युटींग इट टू दॅट ओवर इन्वेस्टमेंट इन वन फेस or are you attributing it to what Rajan Bab said? From cadre based party we became mass based party. So केडरातलो एकटोच मनीस असलो म्हणून कितें जालो, we became the mass based party. Which viewpoint do you subscribe to? हय ओव्हर इन्व्हेस्टमेंट जी केली नाही ती केलीच आणि त्यांना तांकां ऑप्शनय नाशिल्लो. मनोहर पर्रीकरा शिवाय दुसरो असो चेहरो नाशिल्लो की जो राज्यभरान एक्सेप्टेबिलिटी आसा. क्लिओफर म्हटल्या त्या प्रमाणे की 2012 की जी एक्सेप्टेबिलिटी ती यात्रा काडिल्ली, जी वातावरण निर्मिती जाल्ली सगळ्या तातूंत आनी ती इन्व्हेस्टमेंट बरोबरय आशिल्ली. पण चुकले खंय म्हाका दिसता की त्यानंतर सरकार येतकीर 21 येतकीर मागीर त्यानंतर सुद्धा फुडल्या त्या काही वर्सांनी सुद्धा दुसरी फेज लिडरशिपीची कितकेशे लिडर पार्सेकर आशिल्लो, आर्लेकर आशिल्लो, श्रीपाद नायक आसाच, तो दिल्लीकच आसा परमनंटली एज इफ की अशे काही लिडर आसतना तांकां फुडें हाडप आनी पर्यायी म्हणून म्हणया नाका पूण एक दुसरें नेतृत्व आसा हें जावना. आनी म्हणून मागीर ती शेवटी वेळ आयली दुर्दैवान, पक्षाच्या दुर्दैवान जेन्ना म्हत्वाची निवडणूक आशिल्ली 2017ची तेन्ना हे सगळे मेजर लिडर आशिल्ले. आतां तेची कारणां आमकांय खबर आसा, त्या डिटेलान आतां वच्चे न्ही, ते हल्ले सगळे मेजर लिडर. त्या कारणां भितर 25 वच्चे न्ही आनी दुसरी डिबेट ताचेर दुसरी डिबेट. सो ही परिस्थिती आयली की लिडर सोदचो पडलो पोस्ट पर्रीकर आनी तातूंत मागीर एकूच दिवो उरिल्लो BJP भितर अख्ख्या. आज 27 आमदार आसा BJPचे, हेवटेन तेवटेन जमयल्ले आनी एकूच आसा की जो केडर बेस. सो आपोआप ते नेतृत्व ताचे कडेन गेले. सो आतां फुडें कितें जातलें BJPचे की ती लिडरशीप आतांची खंय व्हरतली पार्टेक, फुडली वेंचणूक कशी निवडून कशी हाडटली आपल्या पार्टेक, हे मोठे प्रश्न आसा. कारण ती दॅट इज द रिजल्ट ऑफ ओवर इन्व्हेस्टमेंट. In leadership, they say two things: that no grass grows under a banyan tree. This is one. I would say the greatness of a leader is also dependent upon how many leaders he has created. And if we look at the second position, according to me, I would say it is also a failure of Manohar Parrikar in seeing to it that there is no second level leadership which could take over
at that time when he is not there. I attribute, of course, this is the fault of the party which overinvested in the leader, and it's the fault of the leader in not seeing to it that a second level is available. दे वी आर व्हेरी क्लियर अबाउट. Yes. राजन बाब, फायनल वर्ड्स हे जेन्ना आमी उलयतात आनी म्हाका एक गजाल याद जाता की तुमी आसात, लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसात आनी ताजे उपरांत मनोहर पर्रीकार इवन डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून दिल्ली वतकीर हांगा जो एक तांचो हें आसपा जायनाशिल्लो आनी हांगा जे स्थानीक नेतृत्वाक जे एक स्वातंत्र्य आसपाक जाय आशिल्लें तें स्वातंत्र्य आनी तो एक फ्री हँड टू बी लिडर्स विथ युअर ओन मायट जाली ना अशें दिसता, जाका लागून आज पोस्ट पर्रीकार द सिच्युएशन इज क्वायट प्रिकारियस. पोस्ट पर्रीकर सिच्युएशन प्रिकेरियस आसा अशें म्हाका दिसना. आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आसा तो चीफ मिनिस्टर आसा, ही इज फॉलोईंग आनी मातसो भुरगो आसा अशें म्हणपाक जाता एक वेळ, पण ही वील सर्टनली लर्न आफ्टर फ्यू मंथ्स अँड ही इज लर्निंग. आतां कशें आसा की मनोहर पर्रीकर डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून दिल्लीक गेल्या उपरांत हांगासर लक्ष्मीकांत पार्सेकरा कडेन आमी सत्ता दिलीच न्ही आनी ताणें कितें चुकीच्यो गोश्टी केल्यो अशें न्ही, पण त्या इलेक्शनाक ज्या वेळार आमकां मातसो सेटबॅक बसलो ताज्या उपरांतच्या इलेक्शनान तो कितें मनोहर पर्रीकरा खातीर बसलो, लक्ष्मीकांत पार्सेकरा खातीर बसलो, अशें एक दोन अशीं कारणां आसनात. तुमकां ओवर इन्वेस्टमेंट इन लिडरशीप दिसना? नाही, आय विल नॉट से सो ओवर इन्वेस्टमेंट. कित्याक त्या वेळार आनी खंयचें हें नाशिल्लें. दुसरें कितें आशिल्लें की आमकां मनोहर पर्रीकराची एक्झीट जी आसा ती इतले बेगीन जातली अशें दिसूंक ना. आमकां इतले बेगीन जातली अशें दिसूंक ना आनी वी वेर वर्कींग ओवर दॅट. कितें करपाक जाय, हें जातलें अशें तें करपाक जाय. वी वेर सर्टन. मागीर थोड्या दिसां की ना आतां आमकां कितें तरी करपाक जाय अशें दिसतालें ताजें एकंदरीत कंडिशन पळयतकच, पण वी आर नॉट एक्सपेक्टींग इट सो अर्ली आनी दॅट वॉज अ मिस्टेक ऑन आवर पार्ट. आनी म्हणून जे अचानक आयल्या उपरांत कांय गोश्टी करच्यो पडल्यो, जशें कॅडरांतलो कोण आसा तो सोदचो पडलो आनी कॅडरांतल्या मनशा कडेन तें दिवचें पडलें. पण इट वॉज नॉट ओवर इट वॉज नॉट ओवर इन्वेस्टमेंट. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता विलक्षण वाटचाल म्हणपाक शकता आमी राजकीय भारतीय जनता पक्षाची 25 वर्सां भितर 3 फावटी सत्तेर येवप. जशें क्लियोफास बाब म्हणटा की डू एनीथींग टू बी इन पावर, ताजेर आरोप जावपाक शकतात, प्रत्यारोप जावपाक शकतात, बट 25 वर्सां भितर फ्रॉम 4 आमदार ते आज स्टॅटिस्टिकली एटलिस्ट 27 आमदार. अशी परिस्थिती, विलक्षण वाटचाल, मुखार कितें जातलें? एक ल्हानसो एक ऍड करता तुका वेळ आसा जाल्यार, की आमी ज्या वेळार दोनीय कडेन लोकसभेच्यो निवडणुका त्या वेळार सुरवातीक लडयले 1990 काय 90 ज्या वेळार आशिल्ले पळय, एकीकडे मनोहर पर्रीकार आनी एकीकडे आमचो श्रीपाद नायक लडयलो. आमी जिखूंक ना त्यो दोनूय लोकसभेचे त्या वेळार सुरवातीक, आनी आमी सत्तेरय नाशिल्ले. पण त्या वेळार आमकां 50,000 मतांची ज्या वेळार मतां पडलीं पळय त्या वेळार म्हाका याद जाता एडवर्ड फालेरोची. एडवर्ड फालेरो ही वॉन द इलेक्शन, पूण ताणें प्रेसाक त्या वेळार जें सांगलें तें इतलेंच की BJPक 50,000 मतां मेळटात हाजो आमी सावध जावपाक जाय. वी मस्ट गेट अलर्टेड अवर सेल्फ अशें तांची प्रतिक्रिया आशिल्ली. म्हणून सुद्दां मागीर खूब जाण सावध नाशिल्ले. सावध जावंक ना ते, पण तांची पॉलिटिकल एक्युमनशीप जी आशिल्ली हय ती दिसची पडटा. आय रिस्पेक्ट इतल्याचेर थांबता हांव इतल्याचेर थांबता. म्हजो वेळ सारको सोंपला. म्हाका दिसता एक 25 वर्सांच्या वाटचालीचेर नदर मारपाचो प्रयत्न आशिल्लो. आय एम रियली थँकफूल टू ऑल दी पॅनलिस्ट. आयले इतली बरे तरेन कमी वेळ आसतना इतली व्हडल्या विशयाचेर विचार मांडले. थँक्स अ लॉट. पवित्र नमस्कार. देव बरें करूं.